नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो गोंयच्या अर्थवेवस्थेचो. बजेट मांडून जालें त्या दीस आमी बजेटाची एनालिसिसूय तुमचे कडेन हाडली. पण अशें जालां की आयच्या काळा भितर ई बजेट म्हणटात आनी बरोचसो डेटा जो आसा तो ते बजेट जातकीर ऑलमोस्ट 24 वरांनी आमकां एनालायज करपाक मेळटा. ई बजेट म्हळ्यार तो खरें म्हळ्यार पयलीं मेळपा आशिल्लो. पण ते एनालिसीस करतकीर नक्की हें बजेट कितें सांगता, राजकीय पक्ष कितें म्हणटात, एनालिस्ट कितें म्हणटात, रुलींग पार्टी कितें म्हणटा, हाजेर आमी भासाभास करता. 3 मानेस्त आसा स्टुडियो. म्हणजे पयलीं आसात भारतीय जनता पक्षाचे स्पोक्सपर्सन आनी ज्येश्ठ फुडारी सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. दुसरे आसात म्हणजे बरोबर प्रुडंटाचे न्यूज एडिटर जे बजेट पंचनामो करतात, सुयशबाब गावणेकर, स्वागत. आणि तिसरे आसात गोवा फॉरवर्डाचे उपाध्यक्ष आणि जाणी ह्या बजेटाचेर खोलायेन अभ्यास केला, दुर्गादास कामत. सुयश, सुरवात तुजे कडच्यान करता. त्या दीस सामकी इमिजिएट जे नंबर्स मेळ्ळे ते घेवन आमी एनालिसीस केल्ली. बट आफ्टर अ वीक वॉट आर द सेलियंट फिचर्स? सेलियंट म्हणप काय नॉन सेलियंट म्हणप म्हाका खबर ना. बट एक 3 मेजर पॉयंट्स जर ह्या बजेटांतल्यान काडले जाल्यार आमी खंयचे दिशेन वतात? बजेटाक कितें आसा कितें ना अशें म्हणचे परस बजेटाचो एक सिरियस प्रॉब्लेम पयलीं एक ह्या असो दिसता की बजेट तशें वायट नात. बजेट खंयची बरीच आसता. सो बजेटाक कितें ना अशें म्हणून नजो. बजेटां सगळें आसता. आमी उलयता तो एनफोर्समेंटाची गजाल. सो एकंदर जेन्ना एनालिसीस करतात आमी ह्या बजेटाची, फिस्कल स्पेसाचो ओवरऑल प्रॉब्लेम जो सेंटराक आसा तोच स्टेटीकय दिसता. फिस्कल स्पेस सद्या सरकारा कडेन ना. ताका लागून आमी जें म्हणटात इंडस्ट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चराक चालना दिवं जाय, GDP वाडोवं जाय, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावं जाय, ह्यो सगळ्यो करतलो जाल्यार सरकाराक पयसो मोडचो पडटा. कॅपिटल स्पेंडींग. आनी कॅपिटल स्पेंडींग जर करतलो जाल्यार रेवेन्यूच्या लेवलाचेरूय फिस्कल स्पेस लागता. सरकारान आपलो फिस्कल स्पेस सद्या 0 करून घेतला. इट इज नॉट इवन 0. म्हणजे बजेट जर पळयत, एक्च्युअल आंकडे पळयता हांव, नॉट इवन बजेटेड म्हणजे ऑडिटेड, इट इज -4%. म्हणजे सादारण सरकाराचो रेवेन्यू फाटली 3 वर्सां जाली 9,700 9,900 कोटी वयर वचना. बजेटाक तो 13,300 कोटीचेर पावलो. एक्च्युअली तो वचना ऑडिटेड खर्च. सो म्हयन्याक जवळ जवळ 850 कोटी खर्च. सरकाराचो रेवेन्यू जाता 850 आनी खर्च जाता 850 कोटी खर्च. कारण पेमेंट, सॅलरीज हे मिनिमम सरकारचे 56% दाखयता. इंट्रस्ट पेमेंट बी ते पावले 74%. आनी स्किमी, सबसिडी, सप्लायज बिप्लायज ज्यो मिनिमम सरकार चलोवपाक गजाली लागतात त्योच वतात आनीक फुडले सादारण 28%. खर्च 104% जाता. सरकारा कडेन उरता 100%. म्हणजे सरकार ह्यो गजाली जर करून घेतलो, सरकाराक एक वेळा स्किमी जामून जेवचे पडटा. आतां आमी सुभाष बाबाले सारके सांगे उस्काराचे पयशे अडवल्यात, खंय डेरीचे पयशे अडवतात, खंय कॉम्पेन्सेशन मेळना म्हणून कोण वागां मारता, कोणाक शेतकारांक कॉम्पेन्सेशन मेळना हुंवाराची. खंय ना खंय सरकार ते मागीर 28% उरिल्लो काडटा आनी हेवटेन घालता आनी घासाघीस करता. सो फिस्कल स्पेस जो पर्यंत सरकार स्वताक शिस्त लावन तयार करिना तो मेरेन फक्त संकल्प आसतलो, अर्थ आसना. फक्त संकल्प नो अर्थ, तशी परिस्थिती आसतली. कितें दिसता मेजर जर 3 पॉयंट्स मेजर जर सेलियंट फिचर्स अशें म्हणटात, बरें किंवा वायट, कितें दिसता हाचें? पळय, इकनॉमीक डावनस्लायड जे टॉपीक आहा डिबेटीचो, हो इकनॉमीक डावनस्लायड म्हाका दिसता वयल्यान सुरू जाला. म्हणजे 2016च्यान म्हणूंक येता केंद्रा कडल्यान. एक म्हणल्यार डिमॉनिटायझेशन सुरवात जाली आनी विथीन 6 months पिरियड GST हाडले. सो कंट्री वॉज रिकवरींग फ्रॉम द डिमॉनिटायझेशन. सो तेन्नाच GST हाडले. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देर. ताज्या मागीर हांगा आमी सरकार केले, गोंयान मायनींग बंद जालें. हाज्या नंतर आतां जेन्ना तूं मुखार येता, फाटले बजेट जर तूं काडून पळयशी जाल्यार फाटले बजेटाचे पयर जेन्ना आमच्या बजेट कमिटीची मिटींग चॅरमॅनान जी चॅर केली आमच्या पार्टी प्रेजिडेंटान, थंय ऑन रिकॉर्ड एकदां मिटींग आमकां पोस्टपोन करची पडली कारण ऑफिशियल्स डेटा घेनासतना आयले. जाल्यार फाटल्या वेळाचे बजेट जाल्यार ऑन एन एवरेज 31% चालीक लायिल्ले म्हणून ऑफिसरांनी स्वता सांगले. पूण जेन्ना ऑफिसरांक विचारले बाबा 70% खंय गेले, ते म्हणपाले फक्त बजेट कागदाचेर आसा, आमकां ते मेळूना. आतां ह्या बजेटान जर तूं पळयशीत जाल्यार जे मुख्यमंत्री फाटले कोणूच करपाक शकले ना इतल्या वर्सां, ते हाणें रिकॉर्ड करून दाखयलो. तो म्हणल्यार सामान्य गोंयकाराचो जो ड्रिंक आहा, काजू फेणी, म्हणजे बाबू आजगांवकर सदांच म्हणटा हो सरकार बारीक समाजाचो. जाल्यार तुमी हांगा रेंदेर माड काडप सगळ्यांक तुमी न्हिदोंक सोदतात. काजू फेणीचेर टॅक्स लावपाचे आज तुम्ही परिस्थिती पाविल्ली आहा.
म्हणजे तुम्ही हेरिटेज मारूंक सोदतात, गोंयकारपण मारूंक सोदतात. आज बरें खंयच्याच गोंयच्या इतिहासान खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान इतिहास हे करूना, गट्स करूना की काजू फेणीचे सारके टॅक्स लावपाक. ते बरें आज एक न्यूज आयला हिंदुस्तान टायम्साचेर विच सेज गोवा लिकर इंडस्ट्री असोसिएशन वेरी ऑफ इन ड्युटी, इट विल हिट सेल्स. आता मुख्यमंत्र्यान ह्या बजेटान दाखयला की वी विल टार्गेटेड ग्रो हे फिगर्स जे आसात ह्या वर्सा एक्सायजाचे 100 crores. सो हाऊ आर यू गोइंग टू when sale will not happen, how are you going to achieve the growth of 100 crores? So this is the concern. आणि हे आम्ही म्हणना, गोवा लिकर इंडस्ट्रीज म्हणटा, सो तांचोच प्रवक्तो आबाब दत्तप्रसाद नायक. फॉर एक्झाम्पल तुका एकूच हांव उदाहरण दिता, ग्लॅन फिडीज सारकी एक बॉटल जी 12 year old, ती आता कॉस्ट आशिल्लो जवळ जवळ 4,790 रुपया. आफ्टर दीस प्रपोज्ड जे वाडयला आता एक्सायज तो पडटलो 5,600 रुपयान. आणि इंट्रस्टिंगली दिल्ली राज्यान तो हांवें चॅक केल्ले आता 2,500 रुपया, हरियाणान 2,800, राजस्थानान 3,200, तेलंगणान 5,200. सो आमचे टुरिझम काबार जाला म्हणून मायकल लोबोनूच स्वता 20 डिसेंबराक स्टेटमेंट केल्लो ऑन रेकॉर्ड. इंटरनॅशनल टुरिस्ट बंद जाल्या. जे गोंयान जे लोकल टुरिस्ट येताले ते सोरो हे ते एन्जॉयमेंट करपाक येताले. आमी पळयलात की गाडी हाडटात, रांदतात रस्त्या सायडीन दवरून. आतां फाल्यां अशी परिस्थिती येतली की भायल्यान जेन्ना येतले सोरोय घेवन येतले. म्हणजे where are we heading towards? So we are finishing tourism industry also on this. This looks like on the हाजेर overall. Second गजाल land. तुम्ही आता बारीक लोक म्हणटा आमी स्टॅम्प ड्युटी. With this increase, it will be very difficult for people in land registration and construction cost. कारण registration charges तुम्ही वाडयले, स्टॅम्प ड्युटी तुम्ही वाडयले एकदम. रेव्हेन्यू आज कितें जाला, सरकार खंयचे आसूं फाटल्या 10 वर्सां रीण घेत आहा. फाटल्या बजेटात हे 2,900 कोटीचे रीण घेतले पयर पर्यंत, सॉरी 2,100 कोटी कितें रीण जाला अप टील डिसेंबर. हे जर आमी काडून पळयशात जाल्यार हातून कॅपिटल एक्सपेंडिचराक वचूना. हे सगळे मॅक्झिमम जे पयशे आहा हे सॅलरीज गेल्ल्या. म्हणजे तुम्ही काडटा दाखयतात की कॅपिटल एक्सपेंडिचराक वता. And then you present a budget of this year saying that it is 353 crore surplus, wherein last year's budget is not even target 31%, only 31% has been implemented. ओके सुभाषबाब, सिरियस प्रश्न आहात. 2 मुद्दे. एक ताणें केला की एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायजेशन जे आसा ते कशें तरी करून पयशे हाडपा खातीर केला, बट ताचो ह्याच इकॉनॉमीचेर इम्पॅक्ट पडटलो. आनी सुयशाचो मुद्दो आशिल्लो की अल्टिमेटली तुमचे कडेन फिस्कल स्पेस ना म्हणून तुम्ही अशी डेस्परेट मेजर्स करपाक लागल्यात. हाऊ डू यू डिफेंड दॅट? बजेट हो एक फायनान्शियल स्टेटमेंट ताजे प्रपोज्ड असतात, कळ्ळें न्ही. इट इज नॉट एक्चुअली दॅट वी आर रनिंग आफ्टर टू अचीव दोज टार्गेट्स, अँड टार्गेट्स आर सेट इन दी बजेट. दॅट डजंट मीन दॅट आतां 31% किंवा 32% ते एक्झिक्युशन जावप हो एक कन्सर्नाचो विशय आसा. खंयचे ऑल ओवर इंडिया, वेदर इट इज भारतीय जनता पार्टी जावं कोणाचेंय सरकार आसूं न्ही, बजेट ते 80% पसून अचीव कोणाक करपाक जायत ना. आमी केन्ना केन्नाय टार्गेट करतात. आमची जर गाडी पणजे येवपाक जाय, हांव सांग्या वयल्यान पणजे येता, 35% आमी पास म्हणटात, 31% हे फेल जालें ना. इवन देन आयज त्या वेळा वयले बजेट करता आसतना मुख्यमंत्र्याक त्या वेळार पूर्ण वेळ मेळना आनी तें बजेट जें पयलीं केल्लें ताजे परिणाम आसतले. पूण आयज जे मुख्यमंत्र्यान बजेट प्लेस केल्ले आसा ते ह्या वर्साचो पूर्ण अनुभव घेवन आपल्या कडेन आसा ते रिसोर्सीस कशे करतले, एडमिनिस्ट्रेटीव एफिशियन्सी कशे हाडटले सिस्टमा भितर, आनी जे कितें लूपहोल्स आसात, ज्या जाग्यार क्रॅक्स आसात ते भरून काडून ते टायटनिंग करून एडमिनिस्ट्रेटिवली रेव्हेन्यूज हें करपाचे. देर आर रेव्हेन्यूज लिकेजीस must be chief ministran they identify kelle asat. On that basis he has placed this budget. So there are problems all over the world, not only just economy slowdown jalle asa. It is not only in India and not only in Goa. It is a process. अशें कांय ना. पूण त्या हातून भितर पसून म्हाका एक सांगात पळोवया, हाजेर लिकराचेर तुमी टॅक्स लायले ना, सिगाराचेर टॅक्स लायले ना, किंवा स्टॅम्प ड्युटी वाडयली ना. म्हाका दुसरे खंयचे जे सेक्टर आसात ताजेर तुमी लावपाक शकतात. जर हातून भितर कॉमन मॅनाक अफेक्ट जायनाशिल्ले आतां हो आमी लिकरा वेलो जो टॅक्स लायिल्लो आसा, कॅन वी कॉल इट एज अ कॉमन मॅन्स ड्रिंक? ते इज इट नॉट अ लक्झरी ड्रिंक? स्टॅम्प ड्युटी आतां जे पळय लँड हें आसात, लँड माफिया जे आसात, ते लँड माफियाचो आयच्यो ज्यो लँड रेट्स आसात ताचे कितलेशेच पटींनी एक्चुअल भाव मार्केटान लँडाचो कितलो आसा हाचेर पळोवपाक जाय. ते कोत घेवन मुख्यमंत्र्यान
आयज आमी पेपर दाखयत आसतना एखादे वेळ 1,000 म्हणटात आनी जमनीची विक्री 5,000 जाता जाल्यार हो जो मार्केटा भितर लँड रेट आसा ताच्या कोतान स्टॅम्प ड्युटी लावपाचो जो प्रयत्न केल्लो आसा तातूंत कोणाक कितें प्रॉब्लम येवपाक शकता. ओके, म्हणूनच हे जे बजेट जे आसा जरी ते प्रॅक्टिकली जर एडमिनिस्ट्रेटीव किंवा सरकारी यंत्रणेन जर मनार घेतले जर जायत जाल्यार हे बजेट बिफोर आय गो टू दुर्गादास, हो जो मुद्दो काढला की हे जे एडिशनल रेव्हेन्यू मोबिलायजेशन दाखयला तांची म्हणणे हा की ते इकॉनॉमिकली डिझास्ट्रस, बिकॉज तुम्ही अल्टिमेटली मायनिंग बंद आसा, तुम्ही टुरिजमाचेरूय हावळ हाडटले आनी जर सेक्टरच पडले जाल्यार तुम्ही जो एडिशनल रेव्हेन्यू दाखयता तो येतलो खंयच्यान. ते म्हणटात की तांचेर जर लायला ना जाल्यार आनी कित्याचेर लावप. नाव दिस इज अ व्हेरी ट्रिकी कायंड ऑफ अ चिकन हेन कायंड ऑफ अ सिच्युएशन. तूं कशें पळयता हाजे कडेन हे जो हो जो एक ट्रॅप तयार जाला तो ट्रॅप कित्याक तयार जाला आनी हातूंतल्यान भायर पडप शक्य आहा काय कितें? एक्चुअली दोगांनी सांगले ते मुद्दे आमी जर पळयले तर बजेट वयले वयर पळयल्यार तशें दिसता एक्चुअली, पूण बजेट मांडलां आतां फॉर एग्जाम्पल 21,000 कोटीची जेन्ना CM मांडटा हांगा बजेटाच्या शिस्तीचोच प्रॉब्लेम आसा. बेजीक ड्राफ्टींग ऑफ द बजेटाकच इतले फॉल्टी गजाली आसात की तुमी 21,000चे बजेट करतना तातूंत परत 2,792 कोटीचे बजेट डेफिसीट दवरून ते मांडटनाच जर 18,000 कोटीचे मांडटले ते मांडटात कित्याक 21,000 कोटी? कारण एक NICची सिस्टम आसा तातूंत ती फिगर घालतात, ताका 10% इन्फ्लेशन घालता आनी बजेट डिपार्टमेंटान प्रिंट करून भायर काडटा. ताजे फाटल्यान व्हडलो कितें थॉट प्रोसेस असो आसना. कित्याक नाजाल्यार सरकार 5,000 कोटीचो प्लॅन दवरून 2,300 कोटीचे लँडिंगाची तयारी दवरूचो. 2,300 कोटी आनी 5,000 कोटीचो प्लॅन उरिल्ले 2,800 करप, 2,500 कोटी खंयच्यान एनफोर्स करप. प्लस तातूंत 800 कोटी रिपेमेंट ऑफ डेप्ट दवरला. म्हणजे ऑलरेडी तुमचे बॉरोईंग आयले 1,500 कोटीचे. 1,500 कोटींनी तुमी 5,000 कोटीचो प्लॅन खंयच्यान कसो लायतले? सो बेजिकली तोय बेजिकली इकॉनॉमिक्स सोडून दी, मॅथ्स जुळना ताका ताजे मॅथमॅटिक्साचोच प्रॉब्लेम. पूण बेजिकली आतां तांणी म्हणलो तसो आफ्टर GST इन्फोर्समेंट सरकाराच्या हातान लिकर, रियल इस्टेट आनी पेट्रोलियम सोडले जाल्यार सरकाराच्या हातान कांय उरलें ना. आणि इट इज बाउंड दॅट इनडायरेक्ट टॅक्सेशन जेन्ना सरकार वाडयता अशे गजालीचे इट बाउंड टू बी रिग्रेसीव टू इंडस्ट्री. इट इज बाउंड टू इन्फ्लेट जालें म्हणटकीर इंडस्ट्रीचें कॉम्पिटिटिवनेस कमी जातलें टुरिजम आनी हाजे मात. पूण बेजीक प्रश्न तो ना हांगा बेजीक गोंयचे बजेटांतल्यान जो इकॉनॉमी फुडें फाटलो जो प्रश्न आसा आमचो 92,000 कोटीचो जेन्ना GDP दाखयता सरकाराचो आज गोंया मुखार प्रॉब्लेम आसा तो अनऑर्गनायज सेक्टर हिसबा भायर फुगला. आनी अनऑर्गनायज सेक्टर केन्ना फुगता? एक म्हणजे जेन्ना अनएम्प्लॉयमेंट वाडटा अथवा इन्फ्लेशन हाता भायर वाडटा अथवा सरकाराचे रेग्युलेटरी मेकॅनिझम्स जेन्ना कॉलॅप्स जातात तेन्ना अनऑर्गनायज सेक्टर हिसबा भायर वाडटा. कारण 2012 जेन्ना 42,000 कोटी आशिल्लो GDP मायनींग बंद जावन सुद्दां जेन्ना 92,000 कोटी दाखयता सरकार 8 वर्सांक वाडिल्लो. म्हणजे अनऑर्गनायज लोकांनी आपले सर्वायवला खातीर अशे धंदे सुरू केल्यात जे टॅक्स नेटांक ना. कोण सँड मायनींग करता, कोण ट्युशन सुरू करता, कोण दूध विकता भायले भायर, कोण आनी कितें करता. दे आर नॉट इन द टॅक्स नेट फॉर देअर सर्वायवल. बट धीस शोज देर इज बिग प्रॉब्लेम of regulatory controls, there is high inflation in the economy and there is very major employment problem जाका लागून unorganized सेक्टरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात GDP तयार जाता. पुणून ती GDP टॅक्साक जायना कारण टॅक्स सरकाराचो 2,700-800 कोटीचे स्टॅग्नेट जाला फाटले 2-3 वर्स. आता पळय फाटल्या वर्सा तुका सांगता हांव 18-19 आमी एन्युअल बजेट कितले इम्प्लिमेंट जाले हे विचारले डिपार्टमेंट वायज सगळे ओके डिटेल्स. जाल्यार रिजन एक कॉलम आहा ऑन एन एवरेज जर तूं एवरेज जर काडशी तर 31% काडिल्ल्या भशेन जाल्यार हातून एक एवरेज मेळटा तुका की ड्यू टू इकनॉमीक मेजर्स एंड डिले इन रिसिवींग फंड्स. दिस इज द ऑफ 18-19 आय एम टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकल तूं हे वाचचे तुका दिता हांव जाल्यार हातून क्लियर कट कळटा की वी आर सुभाष बाबा सांगलो तशें इट इज ओनली ऑन पेपर्स. एक्चुअल देर इज नो मनी. सो आय एम टेलिंग वाय आर यू projecting a wrong figure? Tell the truth to the people. आता फॉर एक्झाम्पल म्हणटा फाटल्या वर्सा ग्रांट इन एड मेळ्ळे 814 कोटी. तुम्ही प्रोजेक्टेड दाखयलो 2,353 कोटी. ह्या वर्साचे बजेट हो मुख्यमंत्र्याचो
अरे तू पहिलीच सुरुवात करता 6,333 कोटी मागले म्हणून विच यू हॅव टू गेट. आणि म्हाका दिसता फायनान्स कमिशन ऑलरेडी पर्संटेज देंवयल्या ऑल ओव्हर इंडिया खातीर. आतां तूं हांगा म्हणटा की 6,333 कोटी आमकां मेळटले स्टार्टींग. हाऊ यू कॅन पूट दीस विच यू आर नॉट इवन गेटिंग. बिकॉज लास्ट इयर तुवें प्रोजेक्ट केल्लो 2,353 कोटी, तुका मेळ्ळे 814 कोटी फ्रॉम द सेंटर. सो दीस क्लियरली सो दीस इज अ मिसगायडिंग. कारण मुख्यमंत्र्यान पयर म्हळें की आपल्यान 390 सजेशनां आयली म्हणून जी ऑनलायन. जाल्यार हातून कितली इनकॉर्पोरेट केली. कारण हे जर तूं पळयशी जाल्यार म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इतिहासान सुद्दां अशें जाला की हे पळय हे बजेट बूक दिल्लो. अरे पेनान बरयता तुमी. म्हणजे फावंडेशनूच सारकें ना बजेटाचें. थोडे कडेन मार्करां लायले. म्हणजे घाई गडबडीन म्हाका दिसता सुभाष बाबाचो एक पॉयंट हांव एग्री जाता की तो टायम मेळून आसतलो म्हणून. म्हणजे डायवर्जन आनी खंय आसतले. हे बरयतात तुमी. इज दीस द वे. आय डोंट नो वेन ही वॉज MLA ही वर एवर गॉट लायक दीस. अरे तुम्ही हे लायतात पेनांनी मार्करांनी गो थ्रू दीस अँड दीस आय हॅव नॉट डन. तुझी हँडरायटींग इतली एक्झॅक्टली. एक सुभाष बाब सांगात दीज आर सिरियस कन्सर्न्स. आणि कन्सर्न्स कशें आहा की एटलीस्ट दीस चीफ मिनिस्टर हॅड एन ऑपॉर्च्युनिटी टू कम क्लीन. आणि अशें ना की पयलींची तुमची मुख्यमंत्र्यांची व्हडली लार्जर दॅन लायफ इमेज बी आसताली. डॉक्टर प्रमोद सावंताची नॉर्मल इमेज आसा. ताणें नॉर्मल मनशाचें बजेट कांय वास्तवीक गजाली मान्य करून जर मांडिल्ल्यो म्हाका दिसता इलेक्शन इयरीन आशिल्ली. सो एक वास्तवीक नियाळ घेवप शक्य आशिल्लो तो घेनासतना दीस लुक्स लायक ब्युरोक्रेसीन तयार केल्लें पूण पॉलिटिशियन मिसगायड जाला काय कळना म्हाका कळना अशें विचित्र परिस्थिती भितर बजेट मांडलां. डोंट यू थिंक चीफ मिनिस्टर इट इज हाय टायम क्रिएट्स अ टीम around him which will only deal with economics? To some extent I do agree with your viewpoints. Chief Minister म्हणजे चीफ मिनिस्टर एखादे वेळ फायनान्सा भितर ड्युरिंग अ शॉर्ट टायम ही इज बिकम अ चीफ मिनिस्टर. पूण ज्या रितीन ते काम करतात गेले ते एक वर्स आमी पळयतात की ज्या जिद्दीन ते काम करतात आणि ज्या एफिशियन्सीन काम करतात ही इज ट्रायंग टू रीच टू द पीपल अँड ही हॅज गॉट दॅट कॉन्फिडन्स. इफ यू लूक ॲट इट्स फेस ऑल्सो अँड इफ यू लूक ॲट इज एफिशियन्सी ऑल्सो. ताका जरी नवो मुख्यमंत्री म्हणलो जाल्यार ताच्या फाटल्यान पाठपुरावो करपाची ती कॉन्फिडन्स ताका आसा. म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह लेवल आय विल से दॅट इवन टुडे यू डोंट फायंड दॅट एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एफिशियन्सी वीच ही वील हॅव टू गेट इट. आणि त्याच्या सायडीन जे आसात चीफ मिनिस्टराचे ते गायड जर बरोबर घेतले जर जाय जाल्यार इट इज नॉट डिफिकल्ट. आय वोंट से दॅट वी विल बी एबल टू अचीव 100% बट एटलिस्ट यू शूड बरें जातलें. 60+ क्रॉस करपाक जाता. आनी खंयचेंय बजेट 50% वयर जर अचीव जालें जर जायत जाल्यार इट इज सपोज टू बी अ गूड बजेट इन एनीवेर. आय वूड से दॅट. हांव खुबश्या वर्सां राजकारणान आसा. आमदार हालीं जालो जरी जायत 92तल्यान हांव पॉलिटिक्सान आसा पंचायत लेवला वेल्यान. फॉर लास्ट 30 years आय एम इन पॉलिटिक्स बट आय हॅव नेवर सीन दॅट एनी बजेट वीच हॅज क्रॉस्ड म्हणजे आमी 100% अचीव जाल्ले आसा. थोड्योश्यो गोश्टी ज्यो आसात आमकां खबर आसा की गोंयची इकॉनॉमी ही टोटली हें जाल्ली आसा. आतां तुमी म्हणटले हो रेवेन्यू खंयच्यान येतलो. देर इज सम एंटिसिपेशन अँड ही हॅज गॉट अ फूल कॉन्फिडन्स. आतां मायनींग जी बंद पडलेली आसा जी रॉयल्टी आसतली किंवा जे डंप पॉलिसी आसतली किंवा नवे जे रिव्यू पॅटिशन घाल्ले आसा ताचे वेल्यान आयले जर जायत आय डोंट थिंक इट इज मच डिफिकल्ट फॉर द गव्हर्मेंट टू अचीव दीज टार्गेट्स ऑल्सो टू अ स्पेसिफिक सॅटिस्फॅक्टरी. सुभाष बाबान सांगलें की एंटिसिपेशन करता म्हणून बजेटान. बट आय विल पॉयंट आउट टू यू वन इन्सिडंट. फॉर एक्झाम्पल वायब्रंट गोवा जालें ऑक्टोबरान आनी ही बातमी आयली की राज्यान 453 crores इन्व्हेस्टमेंट आयले म्हणून. मजा पळय. ह्या वर्सा बजेटान मुख्यमंत्री म्हणटा टू प्रमोट द स्टेट ऑफ गोवा एज अन इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडली डिपार्टमेंट माय गव्हर्मेंट हॅज इनिशिएटेड द फर्स्ट वायब्रंट गोवा समीट टू एश्युअर द इन्व्हेस्टर्स. आनी सो बरें दिसलें आमकां. आमी एक क्वेश्चन घातलो एसेंब्लीन अमाउंट पेड फॉर वायब्रंट गोवा तुमी कितलो खर्च केलो काय म्हणून. तो म्हणटा गोवा इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फेलिसिटेटेड अ प्रायवेट इव्हेंट अँड पेड 2 crores फॉर वायब्रंट गोवा फाउंडेशन. फाउंडेशन वर्ड लिपयले. नाव दिस सेकंड द नंबर ऑफ MOUs signed during the Vibrant Goa and if at all the details. Sir, department doesn't have information about it. अरे
You are saying here you got 453 crores investment. Your department says we don't have any information. And here you claim that your department has done this for a private event. And that too, mukar pay. Angat thamna, private event khatir. Whether the budgetary provision was made for the Vibrant Goa. Yes, in case of Vibrant Goa, global budget provision was made for the following budget head 2851 village and small industries from other expense. How can you create a budget head for a private event? Okay. That means you are misguiding. एक सुयेचो मुद्दो हा की पयसो तर खंयच्यान येवपा जाय. परिस्थिती ही आसा, मायनिंग स्टार्ट जायना. दुर्गादास म्हणटा की सीएम नोशनल रेवेन्यू दाखयता म्हणून बजेटा भितर रियल रेवेन्यू दाखयना. अशी परिस्थिती भितर सद्याच्या मनशान खंय चादर पळोवन पांय पसरचे म्हणटा पळय, आमची चादर आज आमकां खबर आहा. अशी परिस्थिती भितर नवीन रेवेन्यू जर हाडलो जाल्यार जशें तुमी सांगले की खंय नाल्यार खंय तो सॅक्टराक अफेक्ट जाता. एक्झिस्टींग जे आमचे खर्चाचे स्त्रोत जे आसात तातूंत खंय तरी काटकसर करपाक मेळटा, पूण घडये राजकीय कारणां लागून किंवा बाकीच्या कारणां लागून सरकार करपाक सोदना, जाका लागून हो प्रॉब्लेम आनीक सिरियस जाता. अशी बी परिस्थिती आसा. एक्चुअली दोगांनी जे मुद्दे मांडले ते बरोबर आसात, ती वस्तुस्थिती जाली, पूण वस्तुस्थितीची सरकाराक जाणीव आसा हें बजेटांतल्यान व्यक्त जावं जाय आशिल्लें पयले खेप. ती वस्तुस्थितीची सरकाराक जाणीव आसा हेंच कळना. कित्याक फॉर एग्जाम्पल आतां ऑडिटेड फिगर्स जे आयल्या, पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले 18-19 सरकारान अक्षरशा 2500 कोटी ओवरड्राफ्ट घेतले आरबीआयचे. आरबीआयचे ओवरड्राफ्ट म्हणजे कितें? इट इज फॉर सॅलरी. सरकारा कडेन सॅलरीचें बील, फक्त सॅलरी म्हणटा हांव, पेन्शनरी बेनिफीट ग्रॅच्युटी इट इज 248 crores. सरकार ते 30%, 23% बी ते आंकडे दिता पळय पैसा आसा हेतू, ते 15 वर्सां फाटले ते तांणी चेंजीस केल्ले ना. एक्चुअली ते पावलं 74%. सो 2500 कोटी ओवरड्राफ्ट म्हणजे लिटरली यू आर बोरोईंग 2500 crores अ मंथ. दॅट मिन्स यू आर बोरोईंग 80% सॅलरी. ओवरड्राफ्ट घेवन तुमी सॅलरी घालतात. ही जाणीव सरकाराची ह्या बजेटांतल्यान दिसली ना. कित्याक म्हणटा सरकारान अजून वॅकन्सी भरपाच्यो घोशणा केल्यो ह्या बजेटांत. खंयचे 1,500 पोलीस भरतले आनी खंयचे. अरे यू आर ऑलरेडी 25:1 रेशियो फॉर एम्प्लॉयमेंट. आनी कितले भरतले तुमी? यू कांट बी अ एम्प्लॉयर. यू हॅव टू बी अ फॅसिलिटेटर फॉर एम्प्लॉयमेंट. गव्हर्मेंट कांट बी. तुमी तो फेस इंडस्ट्रीचो स्पेस फिलअप करूंक शकनात कितेंय जावन सुद्दां. सो प्रॅक्टिकली सरकारान कितें जावं जाय आशिल्लें हांगा की सरकाराचो पयसो जो इकॉनॉमीक स्लोडावनाक पयलीं पयसो येवप डिफिकल्ट. बरोबर. सो येता तो पयसो सॅक्टोरली टार्गेट करून वचूं जाय आशिल्लो. निदान इकॉनॉमीक सेंटर्स जी पयशे क्रिएट करतात तांचेर तो पयसो वचूं जाय. आतां तांचें सांगलें तशें ऊस रोयता शेतकार, तांचो संजीवनी बंद पडटा. अरे ती सबसिडी काडटा स्किमी वेली खंय तरी त्या शेतकारांक दिया, इंडस्ट्री सुरू करा. इट वील जनरेट अ इकॉनॉमीक एक्टिविटी सेंटर इन सांगे. खंय तरी दूदकार आसात, खंय तरी आनी कोण रेंवकार आसात, तांकां ऑर्गनायज नेटवर्कांक हाडात. थंयच्यान रॉयल्टी, कोण चिरे कार्ड पर काडटा, कोण खडी कार्ड पर काडटा, रेग्युलेटरी टॅक्सी घे पर घे चल्ले, कोण रेंट अ बायक सुरू करता, चल्ले अंदाधुंदी इकॉनॉमी चलता. पूण ती रेवेन्यूआक जेन्ना टॅक्स ट्रेजरीक येना तेन्ना सरकाराची स्पेंडींग कॅपॅसिटी पडटा. सरकाराची स्पेंडींग कॅपॅसिटी कित्याक जाय? इकॉनॉमी चलतली, पूण शेवटी हॉस्पिटलां, रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी ही बांदप, वेलफेअर करप कोणें? ताका ट्रेजरीक पयसो जाय. सो सॅक्टोरल बारीक बारीक गजाली, फॉर एग्जाम्पल स्किमी आतां 15 कमिशना कडेन सरकारान 6,500 कोटी मागले आमकां जाय म्हणून. पूण तुमी हिशोब केलो प्रमोद, फाटली 8 वर्सांक 7 स्किमी 2012 वर्साक लॉन्च केल्यो. तुका खबर आसा तातले 5 स्किमी सरकाराक ड्रॉप करच्यो पडल्यो म्हणून ऑलरेडी. ओन्ली गृह आधार इज सर्वायविंग एंड लाडली टू सम एक्सटेंट. तांचे सुद्दां कन्सेप्च्युअली प्रॉब्लेम आसात. पुणून त्यो फेल जाल्यो कित्याक त्यो चलूंकूच शकना. दे आर कन्सेप्ट. जें पॉप्युलेशन 5 ते 6 लाख जोडटा म्हणटा तुमी 92,000 GDP, ताका तुमी आनी टॅक्सेशनाक कित्याक व्हरता अश्यो स्किमी दिवन? त्या परस इकॉनॉमीक एक्टिविटी जी करतात सेंटर्स, थंय तो पयसो घालून थंयच्यान पयसो उबो करप. प्रायमरी सेक्टरां आसा, प्रायमरी सेक्टर तुमचो मायनिंगा नंतर 5% देंवलो. थंय शेत, दूद, नुस्तेकार, मायनींग हातूंतली उबी करूं जाय. सेकंडरी सेक्टरां IDC के पळय प्लॉटाचे प्लॉट वेकंट कोण तरी ऑफिसर खावन चल्ले, त्यो इंडस्ट्रीक दिया, थंय इकॉनॉमीक सेंटर जनरेट करात. GDP सारकेले टर्शरी सेक्टरां मोठे प्रोजेक्ट हाडात, विमानतळ सुरू करात, जावं कन्व्हेन्शन सेंटरा सारकेलो मोठो प्रोजेक्ट, GDP जनरेटींग प्रोजेक्ट. अशे
टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन ते टार्गेटेड इंटरव्हेन्शन बिफोर आय गो टू सुभाष ताणें म्हणलें जॉबाचे सुद्दां जे जॉबाचे नोकऱ्यो कश्यो मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केलें की 5,000 नोकऱ्यो आमी दितले म्हणून 4-5 म्हयन्याक ऑन रिकॉर्ड आहा. हाजेरूय आमी एक प्रश्न घालो पर्सनल डिपार्टमेंटाक, बाबा तुमच्या फुडल्या एका वर्सान 6 म्हयन्यान कितल्यो नोकरी दिवपाच्यो, डिपार्टमेंट वायज वेकन्सीज दाखया म्हणून. शॉकिंग आन्सर, वी कॅनॉट एस्टिमेट नंबर ऑफ जॉब्स एट अ टायम. म्हणजे आय डोंट नो वेदर द डिपार्टमेंट इज टेकिंग चीफ मिनिस्टर फॉर अ रायड बिकॉज चीफ मिनिस्टर अटेन्शन इज समवेअर एल्स. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग. फॉर एक्झाम्पल गव्हर्नर एड्रेसान गव्हर्नरान म्हणलें की 2,558 कोटी 2,558 क्रोड्स GST कॅल्क्युलेशन जालें म्हणून. आमी चॅक केलें फाटले एक आठवडो आमी हाजेर आहा. 1,668.18 crores इज द एक्चुअल फिगर. यू चॅक फ्रॉम युअर सोर्स. म्हणजे तुम्ही वेगळ्याच दाखयता. अरे सत्य परिस्थिती सांगा न्ही. गव्हर्नर एड्रेस गव्हर्नर सेज 2,558.40 crores इज अ GST कलेक्शन म्हणून. म्हणजे तुम्ही थंय हे दाखयतात. आतां सुवेजन सांगलें की लोन फाटले हे इतले पर्यंत लोन घेतले 2,140 कोटी सुमार लोन जाला. तातूंत कॅपिटल एक्सपेंडिचर कितलो दाखयला एसेंब्लीन की 1,228 crores. म्हणजे उरिल्ले 860 कोटी गेले खंय, उदरान घाले. म्हणजे दीस हॅज गॉन फॉर द रेव्हेन्यू. म्हणजे सॅलरी फारीक करपाक पयशे उडयल्या ते थंय थांबना. एकूच मिनिट, आय विल जस्ट फिनिश बिकॉज इट कनेक्टेड टू फायनान्स. फुडल्या वर्साच्यान GST कॉम्पेन्सेशन बंद जाता अँड दिस इज अ सिरियस ट्रबल फॉर द स्टेट प्रमोद. आय थिंक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस हॅज टू थिंक ओवर दीस. कारण 2020-21च्यान जवळ जवळ 2,300 कोटी भरपाक येतले आमकां फाटल्या 10 वर्सां रिणाचे. आनी इट वील टच अप टू 3,000 crores बाय 2028. म्हळ्यार तूं राज्य चलोवपाकूच वर्साक रीण घेता. तू ते रीण घेतलो हे रीण फारीक करपाक वतले तर हाव आर यू गोइंग टू रन द स्टेट. ओके, एक सुभाष भाऊ एक सांगात, सिच्युएशन ग्रेव आसा. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी खूब फावटी उलोवन दाखयला. प्रॉब्लेम हो आसा की ती जी ग्रेविटी आसा ती अर्थसंकल्पा भितर दिसना. तर शब्दांचे, योजनांचे, आंकड्यांचे हो जो खेळ आसात, डोंट यू थिंक इट इज हाय टायम? कारण म्हाका दिसता गोंयची लोकूय पिशी न्ही. वी हॅव टू सिट टुगेदर. आनी एक गजाल बरी म्हणी, अक्रॉस पार्टी लायन इफ जर GST कॉम्पेन्सेशन स्टॉप जातकीर अक्रॉस पार्टी लायन एवरीबडी नीड्स टू सिट टुगेदर अँड थिंक अबाउट गोवा. GST स्टॉप जातकच our other avenues are also there. It is not just center is stopping the GST आणि ताजे बदला कांय आसचें ना असो प्रकार कांयच ना. गोंयचो जो शेअर आसा तो गोंयाक आमच्या हक्काचो शेअर मेळपाकच जाय अँड दॅट वील गो ऑन. सो लेट अस नॉट वरी अबाउट GST स्टॉप जातकच आमी खंय उरतले. आमकां एकच करपाक जाय माननीय मुख्यमंत्र्यान की आयज जे अशें अनऑर्गनायज सेक्टरां भितर मोठे धडाक्यान काम चालू आसा. रेंव वता, चिरे वतात, मायनर मिनरल वता. आमचे जे कोर्टाक लागून प्रॉब्लम्स जे स्ट्रक जाल्ले आसात, आज प्रत्येक कडेन सुप्रीम कोर्ट, हाय कोर्ट खंयच्यानी सू मोटो पसून घेवन जे हाजेर वचपाचें तें जायना. दीस हॅज टू बी रेग्युलरायज. ते अंडर तुका रेग्युलेटरी कंट्रोला भितर हाडले जर जायत, आय थिंक द अमाउंट ऑफ revenue that we are losing is equivalent to amount of revenue that we are getting. म्हणजे त्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे रेव्हेन्यू लिकेजीस आसात. दुसरी गजाल आसा, गोंयान भितर इन्व्हेस्टर म्हणटा तुमी, वायब्रंट गोवा जालो आणि ताजेर तुमी 2 कोटी मागले. ह्यो गजाली आसा त्यो अश्यो फक्त इंडिकेशन न्ही. इट्स अ जाणे ताणें मुखार येवन हे मोठे काम केल्ले आसा. इमिडिएटली nobody will come and rush and invest in that. Within 3 months you cannot expect. You don't refer to that. Subhash, 1 minute. I'm not. No. CM is on record saying 450 crore investment. एखादे वेळ ते वायब्रंट गोवा ऑर्गनायज करपा खातीर 2 कोटीचो जर इन्व्हेस्टमेंट केला जर आय विल कॉल इट एज अ इन्व्हेस्टमेंट नॉट एक्सपेंडिचर. इट इज तो फॉल्ग मारपा खातीर केलो ना. बट why a third party who is no, third party was initiating. There is a facility. Government cannot achieve that much of efficiency because it is the duty of the government. It is the duty of the government to see the investors. We have bought 453 crore. ओके. म्हाका सुभाष भाऊ एकच गजाल सांगात. एक मुख्यमंत्र्याक तुम्ही सांगपाक शकतात की फॉर्म अ टीम which will seriously advise you on economics. Definitely at the party level हाचेर डिस्कशन जातले आनीक मुख्यमंत्र्याक गायड करपा खातीर जे फायनान्शियल एक्सपर्ट्स आसात ते डेफिनेटली वील कम. बाय नाव ते जॉइन जाल्ले आसात अँड थ्रू दॅट दीस बजेट इज फ्रेम्ड and we will see that the budget executions will go properly so that we will achieve the respectable
हांव इतल्याचेर थांबता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पूण म्हाका दिसता सुयशान बरें सांगलें की अल्टिमेटली ते बजेटा भितर जें दिसता तें आसपाकूय जाय आनी अर्थसंकल्पा कडेन खेळ करून कोता येना. तेन्ना परत जशें आमी 2 फावटी हांगा उलयल्यात की मुख्यमंत्र्यान हो विशय सिरियसली घेवचो. म्हाका दिसता इलेक्शनाक 2 वर्सां आसात, राजकारण मातशें पुरो, इकॉनॉमीचेर लक्ष घालात, फॉर्म अ टीम, टेक अ सिरियस एडवायस. कांय जर कठीण डिसिजनां घेवची पडली ती आतां घेयात, कारण इलेक्शनाच्या इयरा भितर तुमी ती कशीच घेवची ना तें आमकां खबर आहा. सो डू दॅट एंड एटलिस्ट तातूंतल्यान जें कितें साल्वार करपाक जाता, चड जातलें अशें आस्त दिसना, जें कितें साल्वार करपाक जाता तितलो तरी प्रयत्न करया. इतलेंच सांगता थांबता. आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावत स्टुडंट. नमस्कार.